to see. Answer is as per provided on the committee seat. And that's because हो एक गंभीर इश्यू आसा आणि जेन्ना इम्पॉर्टंट इश्यू आसा कित्याक आज गोंयांत लोकांक उदकाचे हाल जाता खास करून ज्या पद्दतीन आज म्हादयचें डायवर्जन जालेलें आसा ज्या पद्दतीन मुखार उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंयामध्ये झूज पेटपाचो प्रयत्न आमी करता काय कितें थ्रू आमगेले कर्तुबांनी हे म्हाका दिसता हांव हायलायट करपाक सोदता. स्पीकर सर, Tilari, this is about the Kada land allocation to Delta Group at Dargad. And that's because Tilari irrigation project हो एक joint venture आशिल्लो गोंय सरकाराचो आणि महाराष्ट्र सरकाराचो. आणि हेजो हेतू आशिल्लो की 23,650 हेक्टर लोकांक बेनिफिट इरिगेशन इरिगेट करपाक पेडणेच्या गावांत, बिचोलीच्या गावांत, बार्देसच्या गावांत आणि महाराष्ट्रांत सावंतवाडी आणि दोडामार्ग या सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्टात. आता स्पीकर सर, द टोटल एरिया ऑफ 14,521 हेक्टर्स वॉज नोटिफाईड बाय दी मेन्शन्ड नोटिफिकेशन दिलेले आहात. आणि कमांड एरिया गोंयांत 3 डिस्ट्रिक्ट गोंयांत बिचोली तालुका 5,130 हेक्टर, बार्देस तालुक्यांत 5,140 हेक्टर आणि पेडणे तालुक्यांत 4,250 हेक्टर हे ऑलरेडी रिकॉर्ड आहा. Others because sir, a decision was taken in the 71st meeting by the government of Goa held on 7th May 2025. इथून एक एरिया to denotify 3,33,805 square meters from the notified command area of the Tilari irrigation project situated in Dargad. आता या नोट जरी तो चोयल्यार आन्सर चोयल्यार मंत्रीलो, it is disappointing and alarming that the proposal originated from the Water Resources Department. Water Resources Department has a role to safeguard water security for irrigation and drinking purpose. But now is because the command area in favor of MS Delta Corporation एक casino project हाडपाचो प्रयत्न जाला. Speaker sir, हे जाले under the preview also of Goa Investment Promotion Board. कालच्या दिसाक आमी उलयले बारीक लोकांक जागे मेळे पण या श्रीमंत लोकांक जागे दिवपाचो प्रश्न विचारलो. And that's because हेतू वॉटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंटाचो प्रिन्सिपल कितें की वॉटर सस्टेनेबल आणि वॉटर गव्हर्नन्स हाचे इम्पावरमेंट जावपाक जाय. तिलारी इरिगेशन प्रोजेक्ट हाडलोलो कित्याक उदका लागून कमांड एरिया कित्याक माग केल्यो बिकॉज ऑफ द वॉटर. सो पयलो सप्लिमेंटरी मुगेलो. हाउ एंड व्हाय वॉज दिस डिसिजन टेकन टू डिनोटिफाय दैट विथ टोटल डिसरिगार्ड to the Tilari irrigation project command area board? Very specific. सातवा आशय, दारगडची जमीन जी अंडर काडा येता त्या संबंधीचे थोडेशे हावसा बी ते मिसगायड करपाचे हे चलता. म्हाका क्लियरली सांगून दिसता जी कमांड एरिया पेडणे, बिचोले किंवा आमच्या बार्देस तालुक्या आसा ती सर्वे सर्व म्हटल्यार कोता येता सांबाळपा संबंधी आमी सामके कमिटेड आसात. एक, ही जी जमीन आसा ती शेतकऱ्यांनी पयलीं विकली, कार्डान दिवना आनी WR डिपार्टमेंटान दिवना. जे शेतकार आशिल्ले त्या शेतकाऱ्यांनी आपली जमीन कोणा तिसऱ्याक विकली, तिसऱ्या कडल्यान दुसऱ्याक गेली, अशें करून ती डेल्टा म्हणटात आनी ती जमीन घेतिल्ली आसा जवळ जवळ 33 हेक्टर जमीन. आनी तांणी मागीर जमीन जी आसा पळय म्हणजे प्रपोजल जे आसा पळय न्ही ते IPBक दिलें की ह्या जमनीचेर आमी डेव्हलपमेंट करता अशें म्हणून. आनी IPBन तांकां परमिशन बी दिलें आनी परमिशन दिले नंतर मागीर तांणी कार्डा कडेन मागिल्लें आसा की आमकां ही एरिया डिनोटिफाय करून दिवची अशें. आमी अजून ती डिनोटिफाय करूं ना. ते कार्डा बोर्ड आसा पळय न्ही ताजी मिटींग ठरिल्ली आसा. ते मिटींगेक सगळी प्रपोजलां कोणाची बारीक प्रपोजल आसा, कोणा मोठी प्रपोजल आसा. पूण आय टेल यू म्हजे मनां सामकें आमची काडा जमीन जी आसा पळय न्ही ती आमी सांबाळपाकच जाय, शेतकारांक आमी प्रोत्साहीत करपाक जाय आणि ताजे नंतर मी हाचे विचार करपाचो. ते काडा बोर्ड जो आसा ताचे विचार करपाचो. स्पीकर सर, मंत्री काय स्पेसिफिक विचारले की why was this taken to denotify? Now, Ada, your answer
konan inkilte न्हू. It is the right of whether a farmer or whether a private player or anyone, it is your right to save whatever has been identified as kada. There was a purpose. That's speaker sir. Or command area pade ha. Inga jenna he denotify kele. Ani itun prior consultation or formal consent was not obtained from the board. जो board huncho Tilari Irrigation Project Command Area Board. You have not taken any consent. It is a board that is there under you. Speaker sir, particularly troubling is that J cabinet decision zala to denotify this command area was not taken without consultation, without informing the duly notified Tilari Irrigation Project Command Area. My specific second question to you supplementary. Is this not a glaring omission? This na tuga. Kityak, and this is not only disregarding the said due process je podkorpak jay. Kada mutti board kitya ha. Kada mutti board kityak ha. I believe that this omission constitutes basically a procedural violation. You have to admit it that this is a procedural violation. It undermines the institutional mandate of this board. This board kit mandate hali. What is the jurisdiction of kada? By the kada board don't kit files. Because what have you to tell on this? Kada was not taken into confidence in the first place before denotifying this. So मातशें आत्ता हांवें क्लियर सांगिल्लें आसा काडा बोर्डाची मिटींग जावना जी आमी सादारणशी 15 ऑगस्ट पर्यंत घेवपाची थारायल्ली आसा त्या काडा बोर्डाक जेणे कोणी प्रपोजल केल्ले आसा ते आमी मांडटले. ना भाई आणि काडा बोर्डाचे मेंबर आसा असताना तू डिनोटिफाय किती केलं एक तुने मिनिट काडा बोर्डाचे मेंबर आसा ते ताजे डिसिजन घेतले. मातशें दुसऱ्या एक मिनिट मंत्री बाब with due respect you are a senior most member. Very simple question. When the proposal came, your proposal was sent from your department or from IPB. No. Then why was CADA not consulted? It is mandatory. How many meetings of CADA have happened so far? To 15 August na mutta. Ek minute, I'm on my feet. Other speaker sir, yet chul zalyar. If you look in response to question B of the start question of mine 2C, Honorable Minister on attachment B 1 to 27 pages have been submitted. And intun official gazette notification dated 16 June 2022 or dilala asa in this particular thing. Other speaker sir, this notification reflects the government's decision to designate the concerned area as investment promotion area, IPA. Anna, for establishing what? For establishing an integral resort development project comprising of 3 hotels, a convention center, a multiplex cinema, a retail zone, a water park, a banquet facility. Speaker sir, notably, Taj Gazettean, it also refers to a proclamation published in the official gazette on 25th November 2021. Tejer ullekh kelala asa, wherein the proposal to explicitly include an electronic casino. So 21 so already speaker sir as a ullekh kelala asa. Speaker sir, my third supplementary, Mantri has not given answer on the second supplementary. He said permission dila and kada review kotle. He said on 15 August, एक minute, my third supplementary, very specific. Does the Investment Promotion Board, by extension of government of Goa, or possibly Chief Minister should answer this, considers these gambling related activities under investment promotion framework? Speaker sir, or important issue, you have still not said, cleared it. Please answer this particular issue ki baba anta sadya. Agriculture Minister wi record Agriculture Minister kit munta ki sarkaran maka dista you have not consulted the Agriculture Department. Now, Speaker sir, Agriculture Department kityak important ki to quantify the potential loss in Agriculture Department, productivity resulting in diversion of irrigation of these command areas. Speaker sir, what justifies just passing such a valuation without any strategic importance? No one has been taken on board. Your CADA board, first of all, had to give this particular solution.
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कितले लॉस जातले, व्हॉट विल बी द लॉस. आज उदका लागून झूज पेटला, झूज मुखार पेटतले दक्षिण गोंय उत्तर गोंयामध्ये. व्हॉट इज द फ्युचर ऑफ म्हादय? यू आर हेडिंग दिस डिपार्टमेंट अँड स्टील prime these CADA areas. How has this been denotified without CADA being taken into confidence? हे म्हाका specific answer दी. प्रथम अशें स्पेसिफिकली सांगलां तशें एक म्हटल्यार उजो पेट्रोल म्हणटा पळय न्ही, तें म्हणपाची गरज ना. उजो उदकाक लागून झूज पेट्रोल म्हणटा पळय न्ही, तें म्हणपाची गरज ना. स्टडी म्हादय रिवर, रवी नायक म्हणटालो तुवेला मिनिस्टर सांगता. स्टडी म्हादय रिवर इन लेंथ. No, let's not divert. You speak specifically on this. टच करपाचें ना. जेन्ना डिमांड्स येतले तेन्ना त्या विशया संबंद सांगता. एक, काडाची मिटींग हांवें सांगलां तशें सादारणशें 15 ऑगस्ट पर्यंत असेंब्ली जाले नंतर इमिजिएटली आसतली. काडाच्या मिटींग आमी हो प्रपोजल जो आसा पळय न्ही, होच न्ही आनीकय बारीक बारीक आसात. कोणी 300 मिटर, कोणी 200 मिटर अशें आसा. सो त्या सगळ्यांचे विचार काडा बोर्ड जो आसा पळय न्ही, ते निर्णय घेतले. दुसरें एक मिनिट Why was it denotified? एक मिनिट. दिन त्यांका permission दिला. ऐका Permission दिन तुम्ही Please, काडा please, रिव्ह्यू please develop a habit of listening others also. सुप्रीम Please, कोर्ट Mr. Yuri, डिसिजन दिता तो Mr. Yuri, can be challenged by the also district. please develop a habit of listening to others also. That will add to information. No, please. Honorable Minister, I'm asking Sabhavati. a very simple thing. So you are putting this on a review. Are you going to stop this particular denotification? Is it stop and denotify केलं न्हू आता? Let the Kada board decide about it. नी. I'm not authority to decide Kada board about has to decide before, no. Kada board, Speaker sir, हे conclude जोरीतोर केल्या. Conclude कोता. Conclude. Minister answer दिला. आन्सर दिवपाक येत ना ताका. This passport घेऊन लंडन पावलो. Already सगळे झाले. आणि थिंगा हॉटेल बिटेल सगळे येवपाक जाले आणि मंत्री म्हणटा की मंत्री के आन्सर कितें पासपोर्ट ना ऑलरेडी पावलो मनीस सगळो जालो. यू प्लीज मेक शुअर take this CADA implication. Other Speaker sir, what is this? Basically this decision of this government is illegal. It is without following proper procedure. It bypasses the Tilari irrigation command area. This is with complete, for whom is this particular thing done? They purchased and Speaker sir, a land purchase केल्ले पहिले 100% गॅरंटी आली डिनोटिफाय कोतले म्हणून शेतकाराक कपट जमीन गेल्या. दिस सीम्स ऑल टू बी पार्ट ऑफ अ स्क्रिप्ट. म्हाका दिसता ते सीम्स टू केन्ना गेल्ले केन्ना गेल्ले केन्ना गेल्ले ते पळय मरे. ना डेट काडा ती पळय. ना सो ते खबर आली केन्ना. सी मुखेलमंत्री व्हेरी सिंपल. आज गोंयांत उदकाचो प्रश्न आसा. कमांड एरिया युअर मिनिस्टर इज सेइंग he'll review your own decision. The board, how can something like this is very funny. Mandatory CADA board आचे परमिशन घेवपाक पयलीं आसले. सो दिस इज इलिगल. कीप इट ऑन होल्ड. हे आमकां मुखेलमंत्री सांगचे की मीटिंग बोर्ड ना ते तुवें हाऊस कमिटी गेले. हाऊस कमिटी व्हॉट डिसाइड तुवें म्हळें की स्पीकर हॅज टू रायट टू then it was decided no, he can't write. See, this type of ridiculous decisions cannot help. You are a senior minister with highest respect to you. This is a serious matter. Kindly look into it. We cannot give lakhs of square meters of land in command area just because we have to make someone happy. Yes. समज महाशय तो परत सिनियरिटी आणि एक्सपिरियन्स म्हणटा. विथ दिस एक्सपिरियन्स आय टेल यू I am quite capable enough to protect the area, okay, of command. So you will protect it in the future. Sri Attorney Costa. Because I come from a constituency where people devote themselves in agriculture activities. And agriculture is the culture and heritage of Goa. म्हाका दिसता आमी हे बारीकसाणेन सांबाळटाय. Speaker sir, I am surprised that the government itself is converting CADA land into casino activities. On the other hand, I think so government has bought agriculture, Amge minister, he has bought agriculture policy. I want one simple specific question. Since Minister Sangota, it will go to the board, CADA board, and then they will decide. My specific question to the Honorable Minister, if the board decides that CADA land can be, lakhs of CADA land can be converted, will you approve it? Speaker sir, हांव मातसो पयलीं आन्सर करता. एकूच मिनिट. They have asked for the IPP, it is a hospitality project. परत जे उदळच्यान जे सांगता पळय न्ही म्हणून हांवें उठलो. बाकीचो काडाचो विशय जे आतां मिनिस्टर सांगतले. निव्वळ इट इज देअर ओन लँड. ते जे म्हणटा पळय न्ही म्हणजे सरकाराची लँड दिल्ल्या सारखे दाखयता. वी हॅव नॉट गिवन देम लँड टू द समथींग वन हू इज. आमी दिवंक ना लँड. केन्ना तरी तेंच्यांनी आपूण स्वता विकत घेतलेली
ओके, आणि ती लँड विकत घेतल्या उपरांत ते लँड प्रपोजल आपले घेऊन IPB कडे येयल्या आमकां हॉस्पिटॅलिटी प्रोजेक्ट गोंयांत घालपाक जाय म्हणून. नाव इट इज व्हेरी क्लोज बाय टू द मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आणि एखाद्या हॉस्पिटॅलिटी प्रोजेक्टाक टुरिजम हाता स्टेट असल्या कारणान त्या प्रोजेक्टाक एप्रुवल दिवप हे IPBचें काम आसा म्हणून हॉस्पिटॅलिटी प्रोजेक्टा खातीर ताका परमिशन दिल्लें आसा थंयसर. बट ताजो रिसर प्रोसेसर जशें मिनिस्टर म्हणटा इट इज इन देर डिपार्टमेंट इट इज डुईंग. Yes. CADA not be taken into confidence before. Why is CADA sleeping or board कित्याक केला एकूच स्पीकर and तुगेले Gazette 21 आहा. It is what does the Gazette 21 say about hospitality project? Speaker sir, that is the thing even in IPB. But if you look particularly in Gazette notification, it is very clear that this decision on 25th November 2021. Wherein the project proposal explicitly includes electronic casino. Check or Gazette in 21. It is very clear. It's mentioned there. See, let's look at this. Private player bought a land from farmers, was CADA. Tomorrow, farmer itself wants that these areas have to be taken out of CADA. What is the, it's a very serious issue. This is a lapse on the part of the government. It is very clear. Let CADA ये पड area है ये protect करपाक जाय. Yes, command area तरी. Elton sir. Speaker sir. दौड़ माल तो Elton बाब. Speaker sir, my specific. मंत्री महाशय. मंत्री महाशय. Speaker sir, त्याला बोसोय त्याला sir. Speaker sir. त्याला पाचे बोसोय. Speaker sir. आम्ही my question. बोसोय. जी तालुका बसून घ्या. एल्टनाचा प्रश्न. Yes. Yes. स्पोर्ट्स सिटी सुद्धा काढा राहिला सगळे रेसिडेन्शियल बसून घ्या. एरिया स्पेसिफिक सब्जेक्ट घेऊन वेगळे प्रश्न विचारात तुम्ही वेगळे प्रश्न विचारात डिस्कशन करात. Sir, we are not against any hospitality business coming to Goa. तुझा प्रश्न घ्या सर. We are not against any hospitality business coming to Goa. Giants, Goa is a touristic destination we want. Yes. But our specific question is that when lakhs of CADA land, which is reserved for the, they want to convert, it is possible and the board has the right. Now what is the point of forming this board and Because sir, entire approval, the grant of this project, it is in sub judice in the High Court of the Mumbai by PIL. Further courts is depend upon the decision of the High Court. अरे हे सगळे पण आम्हानी लॉ करपायले मुख्यमंत्री सगळे सबजुडिस केस PIL असा मरे. डिसिजन स्पीकर सर, आता त्याचे सगळे उलोवन सोपल्या उपरांत हांवें लास्ट सांगले त्या खातीर तू पयलींच उठून उबो रावल्यार म्हणटा हायकोर्ट सब जुडिस म्हणटा काय म्हणून. सर व्हेरी हांवें सगळे उलोवन सोपल्या उपरांत सांगले उले असू रे उलोवन सप्लिमेंटरी आमगे एगे भाशेन सप्लिमेंटरी जे भाशेन सीआरझेड एरिया सीआरझेड एनओसी लागत हय उनायस्ता हिंगा आयपीबी आणि पीडीसीसी अंडर हिंगा आता काडाके एनओसी लागना म्हणजे मुळो सोदताय की प्रोजेक्ट जरी तरी बरो आहा टुरिजमा लागून बरो आहा सगळें बरें आहा. सो आमगे एग्रीकल्चर पॉलिसी बी सगळी गेली एज पॉलिसी मागीर अर्थ कितें. येस. एज पॉलिसी कांयच अर्थ ना. एग्रीकल्चर पॉलिसी आयलो आहा तितू कन्वर्जन ऑफ लँड विल नॉट बी अलाउड म्हणलो आहा. आणि आता हे काडा गेले अप्रुवल नासतना सरकार एग्रीकल्चरल लँड जी आहा टुरिजमा लागून बेनिफिट जातो म्हणून आज म्हणटा हे आयपीबी अंडर ऑलरेडी साना टेक्निकल क्लिअरन्स सगळे जालो आहा. सो हे चलता जाल्यार क्लियर आन्सर प्रश्न विचारना तू प्रश्न विचारना. सरकारा जरी तरी फायद जाता स्टेटी फायद जाता जाल्यार एग्रीकल्चरल जमीन काडा अंडर जमीन आहा ती आमच्यांनी कन्वर्ट करपा जाता. हे एग्रीकल्चर पॉलिसी तुम्ही गायनाय कित्याक. व्हाय डोंट यू पुट इट स्पेसिफिक क्वेश्चन. सरकारा फायदो जात जाल्यार काडा जमीन एग्रीकल्चर जमीन विथआउट टीसीपी अप्रुव्हल्स विथआउट एनी अप्रुव्हल्स काडागे अप्रुव्हल नासा हे कन्वर्ट करपा जाता. हे क्लिअरली एग्रीकल्चर पॉलिसी घालून दिवपा जाय. स्पीकर सर, सरकाराची एग्रीकल्चर पॉलिसी क्लियर आसा. पॅडी एग्रीकल्चर लँड ही कन्वर्ट करूंक शकना. त्या ती आत्ता जो प्रोजेक्टाचेर तो उलयता इट इज नॉट अ पॅडी एग्रीकल्चर लँड. ताका परत एकदा कळपाक जाय म्हणून सांगता ती पॅडी एग्रीकल्चर लँड न्हू. खंयसरूच पॅडी एग्रीकल्चर म्हणून लागू ना. ती सरकाराची पॉलिसी क्लियर आसा. ना तू काय तेतूच सांगला 80% ऑफ गोवाज लँड एग्रीकल्चर एंड व्हिच इज आल्सो ऑर्किड लँड. हे तुगे तुम्ही डेफिनेशन आपल गायल ना. सो तू प्रोटेक्ट कितको करता स्पीकर सर. हाऊ आर वी प्रोटेक्टिंग. येस विजय सर तुझा प्रश्न. सर म्हाका एक स्पेसिफिक जाणून घेवंक जाय. ही जमीन पर्टिक्युलर जमीन आयपीबीन क्लिअरन्स दिले. आयपीबीन जेन्ना क्लिअरन्स दिले
तेन्ना काडा कडेन तांणी प्रायर एप्रुवल घेवंक जाय आशिल्लें एक, घेतिल्लें दोन, आनी घेवंक ना जाल्यार आतां फुडें घेतले आनी फुडें घेतले जाल्यार हाजो अर्थ तांकां अजून एप्रुवल मेळूंक ना. हे एम आय रायट इन दीस थिंग? सेकंड क्वेश्चन, स्पीकर सर, अश्यो काडाच्यो जमनी म्हळ्यार ज्यो जमनी प्रायवेट ओन्ड पुणून काडा लागल्या अश्यो जमनी हाजे पयलीं कन्वर्ट केल्या म्हळ्यार एलाव केल्या काडान त्यो भायर काडपाक, आनी त्यो कितल्यो केल्या धर तुमचे कडेन आसा जाल्यार, आनी जर ना जाल्यार कित्याक ना? स्पीकर सर, हांव एक पयलो मुद्दो फक्त हांव आन्सर करता, बाकीचो मिनिस्टर आन्सर करतलो. तेणी हाज्या खातीर परमिशनाक एप्लाय केल्लें आनी IPP घातलेलें. ड्युरींग दॅट प्रोसेस ही हॅज एप्लायड आनी IPP एप्लाय केलें. प्रोसेस सगळो कंप्लीट जावपाक. रेस्ट ऑल मिनिस्टर वील आन्सर. कितल्यो कन्वर्ट केलें रुटीन? स्वाती महाशय, काडाची जमीन जी आसा पळय न्ही ती काही लोकांनी नॉर्थाक बी आनी सावथाक बी परमिशन मागिल्ली. ताजे डिटेल मेजर हांगसर ना, जाय जाल्यार मागीर दिवपाक जाता. आय कॅन गिव इट टू द हाऊस. ते पयलीं दिल्ली आहा. पण हाजी पयलीं काही ठिकाणी फॉर एक्झाम्पल काडाची सगळीच जमीन सामकी सुपीक आसा अशी ना. काडाची सगळीच जमीन सामकी इरिगेशन करपाक जाता अशी ना. आमी सुरवातीक जस्ट लिसन, सुरवातीक जेन्ना आमी काडा एरिया सामकी इतले अमके 20,000 जाय, 15,000 जाय, 16,000 जाय, मागीर मार्क केले प्लॅनाचेर. पूण एक्चुअली वचून फिल्डाचेर पळोवनाशिल्ले. फॉर एक्झाम्पल अशी एक थोडीशी एरिया आसा जी जाग्यार तुका उदक जे आसपा वचपाक व्हेरी डिफिकल्ट, इरिगेशन जावपाक व्हेरी डिफिकल्ट, रॉकी एरिया आसा. आनी त्यामुळे पयलीं अशे काही एरिया क्लियर केल्ले आसात. पयलीं केल्ले आसात थोडीशे एरियाज. आतां जाय जाल्यार मागीर हावसा डिटेल्स दिता मागीर. स्पीकर सर, काडा बोर्ड आसा ताका पावर आसा. अशा पद्दतीची लँड जी आसा पळय न्ही ही डिनोटिफाय करपा खातीर आनी टायम टू टायम जेन्ना फार्मर्स आपली लँड ही सुपीक ना किंवा ती हे जावपाक शकना तेन्ना दे कम विथ अ प्रपोजल. आतां तशें मिनिस्टर सांगला. स्पीकर सर, हांव एक जस्ट ना एग्जाम्पल दिता. आमची जमीन सांग्यार एक्वायर केल्ली सरकारान इरिगेशन डिपार्टमेंटान. कितें करपाक? टू रिलोकेट पीपल हू हॅव लॉस्ट लँड इन साळावली इरिगेशन कॅनल. आतां ही कमांड एरिया आशिल्ली, कमांड जमीन लागताली, ताजेर तुमी प्लॉट केले. कोणे प्लॉट केले? सरकारान प्लॉट केले आनी लोकांक दिले. पावयल्यान डायरेक्ट सांग्या पावलो. ना कमांड एरिया, एक्झाम्पल इज कमांड एरिया. कमांड एरिया लागताली, ही जमीन सरकारान एक्वायर केली आणि सरकारान कन्वर्ट करून प्लॉट करून दिले. एक केस तुम्ही आता अशीच दिल्या, ही हांव तुका म्हजी जाल्ली ते सांगता. तुम्ही एक्वायर करून म्हणून म्हणटाले फार्मर अशें जर तुम्ही दितात आयपीपी एप्रुवल घेतना कार्डाचे प्रायर एप्रुवल घेवचे पडटा काय आयपीपी एप्रुवल मीन्स कार्डाची घेवपाची गरज ना? हे हांव टेक्निकल विचारता. एकूच मिनिट हांव परत सांगता. तो IPP केन्ना एप्लाय करता तेणी कार्डाक एप्लाय केल्लें एप्लिकेशन घातलां आनी वी हॅव गिवन दॅट सब्जेक्टेड टू द कार्डा एप्रुवल तेणी घेवपाक जाय. ओके, सो Not a full approval. कार्डा एप्रुवल घेवपाक Subject to जाय. CADA. इट इज नॉट अप्रूव्ड सब्जेक्ट. Next step is on hold, no? कार्डा एप्रुवल घेवपाक जाय क्लियर केलें ताका स्पीकर सर. नेक्स्ट क्वेश्चन श्री वेंजी वेगस. सावंत महाशय इवन बाब विजय सरदेसायन जो विषय हांगसर काडलो पळय, मी सांग्या रिफर केलो तांणी की काही एरिया कमांड एरियांतल्यान दिले म्हणून आमी डिपार्टमेंटान दिले प्लॉट्स करून. पण आमी दुसरो विषय प्रॉपर्टी आणि तेच म्हणटा न्ही. डिपार्टमेंटान करेक्ट. प्लॉट्स करून तुम्ही लोकांक दिले. न्ही तातूंत भितर आमी दुसरें पळोवपाक जाय की ही एरिया जेन्ना आमी काडाची सॉरी आमचे हय अंडर कमांड एरिया जेन्ना आमी दिली प्लॉट्स करून लोकांक, त्या लोकांचे वेळेच्या म्हणजे कॅचमेंट एरियेत जितली एरिया गेली ना हांव म्हणटा लँड लुजर थोडी एरिया न्ही कॅचमेंट एरिया. सर ताजेर इश्यू ना म्हजो. म्हजो इश्यू हा टेक्निकल कमांड एरिया हाजे प्लॉट्स केल्या तुम्ही. येस. तुम्ही पळयतात GNH. हो गया शुरू पहला सेमेस्टर, सीनियर सामने नर्वस प्रेशर, लेक्चर्स हैंगआउट्स लेट नाइट रील्स, मस्ती वाले ये अपने व्हील्स, पहले प्यार की पहली राइड, slowly matching vibe, एक्टिवा एक्टिवा एक्टिवा, फर्स्ट लव बोले तो एक्टिवा, आओ करें ट्राई एक नया पाथ, क्लिक योर फर्स्ट मेक योर मार्क, new friendship का पुराना यार, let's go cruising in a new Avatar, la 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 la, smart key and smart away, go freewheeling and fly away, एक्टिवा एक्टिवा एक्टिवा, first ride बोले तो Activa, life को दो new start, make a move, in the world go baby, like smart, हर सफर का happy part, Activa Activa Activa
मजे. Activa, स्कूटर